दाबोळे आदल्या टर्मिनलाचे डिमोलिशन चल्लां खरें, मात थंयचे दाबोळे एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन, ट्रॅफिक सेल आनी कार्गो ऑफिस अजून हालोवंक ना. थंय JCB घाली काय पुलीस स्टेशन आनी ऑफिसां खंय वायब्रेट जावंक लागता. केन्नाय कोसळत म्हूण भंय. पुलीस स्टाफ कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना, मात काय एक्टिविस्टांक चल्ला ताचो हुस्को दिसता. म्हणपाचें इतलें आसा जे एअरपोर्ट अथॉरिटीन केलें आसा पळय तें रॉंग केल्लें आसा. पयलीं हेणी पुलीस स्टेशनाक जें आसा पळय शिफ्ट करून ताका एक जागो बरे भशेन प्लेस दिवपाक जाय आसलें. 2 आसा आमचे ट्रॅफिक पुलीस आनी सिव्हील पुलिसाचे. तितून जालें आमचे कार्गो बी आसा. कार्गोन बी इतले प्रॉब्लेम चल्ले आसा. हे वयर पडला ब्रीज पडलो. डेमोलिशन करत आसतना आतां इतली सगळी पुलीस स्टेशन बी भितर गेल्यार सगळीं हालता. आतां हे आमचे जे पुलीस हांगा आसा पळय ते जिवाचें रान घेतले बसेन आपले जीव कशे वाचून काम करीत आसा. पण एअरपोर्ट अथॉरिटी लक्ष घालपाक जाय. एअरपोर्ट अथॉरिटी घालना. हेंकां पुलीस शिफ्ट करपाक जाय. हेंचे जीव गेल्यार कोण दितले हेंचे भरपाई? हांव विचारपाचें इतलें आसा एअरपोर्ट अथॉरिटीन बेगीनचे बेगीन हेंकां शिफ्ट करपाक जाय. हे जालें आनी आमचे लोकल MLA जो आसा तो येवन हांगा लक्ष घालपाक जाय की बाबा आमचे पुलीस स्टेशन एटलिस्ट पुलिसांचेर लक्ष घाला न्ही. ते आसा म्हणून आमी आसा. काफ़ी टाइम बोला भी था वो लोग टाइम भी 28 का कुछ टाइम भी दिए है वो 18 दिवस तो जब तक शिफ्ट करा देंगे बाद में हम काम कर लेंगे. हमने काम रोक दिया है. कॉन्ट्रॅक्टर विचारल्यार सांगा तांकां शिफ्ट करसर सध्या काम खंय बंद दवरला. No, you see, I have seen some demolition going on here. Okay, maybe they are doing some development. We have no objection to that. But you know, as they are drilling and demolishing, the whole airport is vibrating. We can see that vibration when the drilling machine is on. I saw a chunk of pieces falling down from the bridge. And the cops and all were there. There is a police outpost of the airport. There's a police outpost of the traffic. There are cargo handling workers here. You know, the whole room is vibrating there. I don't know how they are working with this noise and the vibration in the room. Anything can happen. Even a chunk from their office in the police outpost can fall on them. There's a big risk to this police personnel. I also noticed that there was a toilet below this bridge. Even the toilet has been demolished. Now tell me, where will these cops and all the other personnel working at the airport go for their toiletries? I don't know what is happening. So I appeal to the Director of Airport Authority of India to please shift them immediately from this dangerous place. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आता पळया गोंयच्या हेर कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. प्रथम बुक्स आणि कोंकणी भाषा मंडळान 50 अनुवादित पुस्तकांचे प्रकाशन केला. सुवाळो मडगांव रवींद्र भवनात जालो. पुस्तकांनी आमी सीडी बी काडतात. शाणी मस्ती ह्या नांवान आमच्यो सीडी आसात. 4 सीडी आयल्यात. गोंयचेर आनी भारताचेर बी आमची सीडी आसा. ह्या मार्च म्हयन्याच्या एंडाक आमच्यो आनी 2 सीडी येवपाच्यो आसात आनी तशीच आनी कांय पुस्तकां येवपाची आसात. खूब पावस जाला. वेगवेगळ्या हाचेर धर्तेचेर आमी काम करतात. तुमकांय बी ह्या कामाक भितर जर वांटो घेवपाक आसत जाल्यारय आमी तुमकां तुमचो हात वांगडा घेवन वचपाक आनंद मानतले. प्रथम बुक्स हांची एक स्टोरी व्यूवर म्हणून सायट आसा. तुमी जर वेबसायट जर ओपन केली जाल्यार तुमकां तुमच्यांनी सुद्दां ह्यो ऑनलायन ट्रान्सलेट करपाक जातात आनी तुमचेंय बी एक पुस्तक एखाद्यार हांगा प्रकाशीत जातलें. आतां ही जी 50 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जातात तातूंत भितर तुमी म्हणटले खूब कमी हे आसात आनी तेच तांणीच ती ट्रान्सलेट केल्या. पुणून ती उमेदीच्या भरान ट्रान्सलेट केली. आमकां खबर नाशिल्लें की एक दीस येतलो आनी प्रथम बुक्स आमचे खातीर ती प्रिंट करून दितली म्हणून. पूण तिचे घर खूब पयस आशिल्लें. तिच्या घराकडे वतना वाटेर कोणे तरी नांव उक्तो दवरलें. म्हज्या काणयेचें नांव आसा मोठो राजा बारीक सुणो. हो एक मोठो राजा. मोठ्या राजा लागीं एक बारीक सुणो. तियात्रांक 125 वर्सां जातात. ते निमतान 25 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन फेस्टिवल ऑफ क्लासीक तियात्र जातलो. पणजे कला अकादमीच्या ओपन थिएटरात उक्तावण सुवाळो जातलो. जी इनॉग्रेशन आसा उक्तावणेचो दबा जो आसा ताका मुखेल सोयरे म्हणून आमचे फामाद तियात्रिस्ट रोज फन्स हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजेर आसतले आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांचे डायरेक्टर गुरुदास पिळेणकार हे आमचे मानाचे सोयरे म्हणून हाजेर आसतले. हो महोत्सव करपाचें कारण म्हणल्यार पयले सुवातेर
आदले तियात्रांची जी गिरेस्त बरपावळ आनी जी गिरेस्त विशय असले ते आयचे परिजे समोर मांडपाक आनी दुसरे आमच्या आतांच्या तियात्रिस्तांनी ताचे वरवीं आदी कितें करताले हाचे विशीं शिकपाक हे तियात्र खूब गरजेक पडटले अशें आमकां दिसलां. देखून ह्या तियात्रांचो पणजे ओपन एअर थिएटर हातून सांजेच्या 7 वरांचेर जातली आनी त्या उपरांत 26 तारखेतान सायमल्टेनियसली 4य थिएटरांनी म्हणल्यार रवींद्र भवन मारगांव, रवींद्र भवन कुलचोरे, रवींद्र भवन वास्को आनी कला अकादमी पेंजीम ह्या 4य थिएटरांनी हे तियात्र जातले. बाणावले लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधाराचे फॉर्म वाटले. 200 जाणां लाडली स्कीम दिल्या आनी हाऊस वायफ अबाउट 49 जाण हाऊस वायफ आनी हाऊस वायफ हाडपाक उरल्या. 8 जाणांची हाऊस वायफ जाय तर कार्ड केल्ले आनी ते ना म्हणजे तेंगे डॉक्युमेंटा बिश्टे आनी कोण कितें केलें ते सगळे स्कुडून हांवें वचून हाडले. सो हांव थँक्स म्हणटा आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणें सगळे आपल्यागेले इतले आपल्यागेले इतलो टायम वेस्ट करून सगळे चॅकींग करून तेणें दिलें. म्हाका सद्दां उणें अबावट 800 जाल्ले 800. जो फेरावाच्या अ गॉड्स गिफ्ट माय हिडन टॅलेंट कविता संग्रहाचे शेनवारा बस्तोडा लोणान हेमा सरदेसाई प्रकाशन करतले. एका मनशाच्या काळजान कळकळ आसा की कितें चल्लां तें ताका ताची प्रशंसा करूंक जाय. त्या मनशाक ताका कितें वायट चल्लां त्या बाबतींत उलोवन ती गोश्ट सारकी वेवस्थीत जावंक जाय म्हणून ताज्या बद्दल बरोवंक जाय. म्हणून तो आपल्या तरेन अपुर्बायेन पोएट्री बरयता आनी इतलो उमेद ताका इतली मनातून ताका उमेद. आनी ह्या जगान अशें आसा की जाका उमेद आसा त्या मनशाच्या उमेदीक केन्नाच मारचें न्हय. त्या मनशाच्या उमेदीक सदांच प्रोत्साहन दिवचें म्हणून हांव हांगा आज आयलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.